सीआरझेड अधिसुचोवणेच्या मसुद्याक विरोध चालूच. हाचो फायदो जातलो सागरमाला प्रकल्पाक आणि कोळशाच्या येरादारीक विरोधकांचो आरोप. गोवा कस्टमान धरले आनी 14 लाखांचे परकी चलन. बंगळूरच्यान दुबय वत्या प्रवाशाक दाबोळ विमानतळार अटक. लैंगिक अत्याचारा आड बायलांनी निर्भयपणान तोंड उगडचें. गोंय महिला आयोगाचो उलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन ओपली आदलो प्रधानमंत्री आणि भाजपा फुडारी अटल बिहारी वाजपेयीक आर्गां. काँग्रेस हाऊसान शोक सभा. आनी आतां पळोवया खबरो विस्तारान. सीआरझेड अधिसुचोवणेचो मसुदो रद्द करचो अशें गोवन्स अगेन्स्ट सीआरझेडान मागला. ह्या दुरुस्तीचो सागरमाला प्रकल्प तशेंच कोळशाच्या येरादारीक फायदो जातलो अशें ते म्हणटात. गोवन्स अगेन्स्ट सीआरझेडान आयतारा बेताळबाटे तांची 9वी बसका घेतली. ह्या वेळार गोवन्स अगेन्स्ट सीआरझेडाचो निमंत्रक केनेडी अफोन्सो आणि गोंयच्या रापणकारांचो एकवटाचो सरचिटणीस ऑलेन्सियो सिमोयस उलयले. आता हे कितें करता 2018 पण सीआरझेड आयला ते म्हणटा ही एनडीझेड नो डेव्हलपमेंट झोन पण आहा 200 मेत्रांचो तो नाका म्हणटा ते आनी 50 मीटर करूया. अरे बाबा ते केरला पळय जाता ते पळोवया. जस्ट हॅव अ लुक एट वॉट इज हॅपनिंग एट केरला. ती पोन्ना आमचो दर्या ड्यू टू सॉयल erosion already has entered into the 50 meters. If you have a walk on the beach you will see. ती बाटा कोणें घेतल्या सगळी दर्याचेर आहा ती. जेन्ना हो सीआरझेड 11चो कायदो आयलो तेन्ना गोंयकारांनी ही बाटां दिली कित्याक कांय काडूंक जायना म्हणटरी कोणाक इंकली ती भायल्यांक चडशी. सो ऑल ऑफ देम आर सिटींग ऑन दीस प्रायम फ्रंटेज. Tomorrow, the minute this law comes into place, they will build high-rise buildings there. Only building 3 floors with boundary walls. मी बघता की सरकाराक हे जे 2018 नोटिफिकेशन फाटी घेवचे आणि भावा भयणीनो हे आयज हे आख्खे पळय सीआरझेड 2018 पळय नोटिफिकेशन जाला हो सागरमाला प्रोजेक्ट पास करपा खातीर जाला. 20 वर्सां भितर आयज मोर दॅन 40% ऑफ आवर कोस्टलायन इंडियेची कोस्टलायन पळय 7500 जे आसा मोर दॅन 40% आयज काबार जालेले आसा. आणि हायेस्ट पळय इरोजन पळय जाला वेस्ट बेंगॉलाक जाला आणि केरला जाला आणि त्याच्या उपरांत गोंयानूय जाला ऑलमोस्ट 20% ऑफ कोस्टलायन काबार जालेली आसा. बेताळबाटेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. ओल्ड गोवाच्या आदिवासींचे घर मोडलां ताका बेगोबेग दुसरो आलाशिरो दिवचो अशी मागणी गोकुवेद संघटनेन केल्या. आदिवासींची राखण करचे खातीर घडिल्ल्यो सरकारी संस्था आदिवासीं कडेन पुराय दुर्लक्ष करतात असोय आरोप तांणी केला. घरात गुरुवार बायल आसतना लेगीत सरकारान पर्वतकारांचे घर मोडले अशें गाकुवेदाचो अध्यक्ष हरी अडकोणकार म्हणटा. गोंय सरकाराचे आदिवासी कल्याण खाते वा आदिवासी जमातीचे राष्ट्रीय कमिशन लेगीत ह्या कुटुंबाक मजत करपाक मुखार सरले ना म्हणून ताणें शीन काडला. जर ह्या समाजाच्या लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय आसात जाल्यार रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां जस्टीस दिवंक शकना किंवा आडोवंक शकनात किंवा तेजी अल्टरनेटीव वेवस्था करूं शकना. हे फेल्युअर ऑफ दीस गव्हर्मेंट एज वेल एज द मिनिस्टर. ट्रायबल्सांक कॉन्स्टिट्युशनल सेक्युरिटी आसात काय इंडिजिनस पीपल म्हणून. सो तेची जबाबदारी आसता की ते गव्हर्मेंटा कडेन मांडप की हो ट्रायब्स आसा ताका इंडिजिनस रायट्स आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक तागेलें घर प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून. पूण म्हाका दिसता हे तिनी जे आसात ओबीसी कॉर्पोरेशन आसत कमिशनर आसत किंवा ट्रायबल मिनिस्टर आसात हे सरकाराचे हे कसं जालें सरकाराचो हातबल जाल्यार दिसलें काय ना. हातबल जाल्यार म्हणजे लीड बाय द मनोहर पर्रीकार समोर हातबल जाल्यार सांगना. कारण मनोहर पर्रीकारूच हो टेनन्सी एक्ट चेंज केला न्ही गव्हर्मेंटानूच. म्हणजे आमच्यो जमनी वचपाक हे फ्री हँड तांकां दिता आसले म्हणजे इनडायरेक्टली सपोर्ट करता आसले आयज आमकां प्रोटेक्शन दिवचे हाडून. सो आमचो डिमांड म्हणजे कितें तांकां बेग्यांतल्या बेग्यान ताका शेल्टर दिवचें. ताजें घर बांदपा खातीर ताका प्लॉट डिलो जरी आसलो न्ही ताका ती परमिशन्स घेवन दिवची. कित्याक सांग पळया ते आर्कोलॉजिकल सर्वे आसा ती फॅमिली अफोर्ड करूंकूच शकचे ना कारण दिल्लींतल्यान परमिशन हाडचें पडटलें. सेकंड ती टावन प्लॅनिंग आनी ही जी परमिशन पंचायत आसा न्ही ती हजार्डस आसात. 8 देड वर्सां सुद्दां आमकां मेळना एज्युकेटेड मनशांक. त्या खातीर तांचे तर कितें जातलें हो प्रश्न आसा. ताका लागून ही सिस्टम जी आसा गव्हर्मेंटान करून तांकां दिवचें. घर नाशिल्ल्यान पर्वतकार कुटुंब सध्या वाऱ्यार पडला. आमी सामान हलोवपा खातीर 1 दीस मागिल्लो जाल्यार तो लेगीत दिनासतना तांणी आमचे घर मोडले अशें लल्लेश पर्वतकार म्हणटा. म्हाजेर आनी म्हाज्या फॅमिलीचेर अन्याय जाल्लो आसा. आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन दिनासतना डेमोलिश करपाक घर आयलें. सकाळीं 9 सुमार हांव च्या घेता आसतना ऑफिसर आयलो तेंचो आनी म्हणपाक लागलो चंदन पर्वतकर म्हाजो फादर आसा ताका विचारपाक लागलो हे तुजें घर हय म्हणून सांगलें. मागीर म्हाका पप्पान आपयलो
अशें येयला म्हणून ते कोण भायर हांवें विचारलें डेमोलीश करूंक येयला जाल्यार म्हाका नोटीस दाखय तो म्हणपा लागलो नोटीस दाखोवपाची गरज ना आमी डेमोलीश करपाक येयला तुमचें सामान भायर काडा म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें सर अशें कशें काडटलें पावस पडटा म्हटलं असल्या पावसान आमी खंय रावतले ते आपल्याक काय लागना आपल्या कडेन ऑर्डर आसा म्हणून हांवें म्हणलें म्हाका ऑर्डर तरी दाखय ऑर्डर दाखोवपाक तयारूच ना JCB कंपाऊंड आमचें उडोवपाक तयार लागलो स्टार्ट केलें आनी तेंच्यांनी भर पावसान आमचें घर मोडलें आमकां कांयच टायम सुद्दां दिल्लो ना घरांतलें सामान काडटलें जाल्यार सगळें आमचें मोडून उडयलें घर डेमोलीश करता जाल्यार आमकां खंय तरी जागो दिवपाक जाय खंय तरी शेल्टर दिवपाक जाय पयलीं खंय तरी झाडांक दिवपाक जाय तेच्या उपरांत आमी डेमोलीश करता आमी केन्ना तें करूंक नासलें ते म्हणटात 2008 आमचें पोजिशन घेतलां जाल्यार 2002, 2003, 2004 जो एक्सपोजिशनाक रोड केलो तो आमच्या प्लॉटांसून कसो गेलो तेन्ना काय पोजिशन घेवंक नासलें तेणी हांव मागतां आमकां ते आतां इतले हाल जाला कितें तरी उपाय करचो गव्हर्मेंटान कितें तरी आमची सोय करची रावपाची आमी आतां लोकांगेर रावता नाल्यार आमी रस्त्यार पडटा कोणी आमकां घेवून आल्यार फ्रेंडागेर बीन रावता शेजारागेर रावता घेयना जाल्यार रस्त्यार रावचें पडटलें जाल्यार आमकां भर पावसान घर म्हटलें खंय रावतलो म्हाजो 3 वर्सांचो चेडो आसा हाका घेवन खंय वयतलो हांव पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी हालीं संवसाराक अंतरिल्लो आदलो प्रधानमंत्री आनी भाजपाचो फुडारी अटल बिहारी वाजपेयीक काँग्रेसीन आयतारा आर्गां ओंपली ही बसका पणजेच्या काँग्रेस भवनांत जाली आदलो केंद्रीय मंत्री आनी काँग्रेसीचो फुडारी रमाकांत खलप ह्या वेळार उलयलो तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी काँग्रेसीचे हेर कांय फुडारी उलयले रोमचो सम्राट नीरो तो संगीतकार पण तो संगीतान व्हावून गेलो इतलो व्हावून गेलो की रोम जळटा आनी हो आपले रेबॅक आपले फिडल वाजयता अशी कथा सांगता परंतु वाजपेयी हे सदांच म्हणटाले मैं नया गीत गाता हूं दर दिसा नवो विचार आपण फुडें व्हरता आणि हो फुडें विचार कसलो व्हरता आपण की देश फुडें सरचो देशातली जनता एकत्र रावची 42व्या घटनेची दुरुस्ती झाली 76च्या कालावधीत आणि त्या वेळार भारताच्या राज्यघटनेन काही नवी प्रावधानां सामील झाली भितर जो सरनामो जो आसा त्या घटनेचो त्या घटनेत सेक्युलर हो शब्द नव्यान भितर घातलो आणि त्या वेळार भाजपान आणि इतर पक्षांनी विशेषतः भाजपान या शब्दातच आक्षेप घेतलो हो सेक्युलर शब्द घटनेत जायच कितें परंतु उद्गार जे काढले वाजपेयी ते असे की सेक्युलर आम्ही जसं उल्लेख तुम्ही आज तुमच्या भाषणाने तुम्ही त्याचे वाक्य वाचून दाखवले भितर इफ इंडिया इज नॉट सेक्युलर इट इज नॉट इंडिया एट ऑल आणि सरनामो ही भारताची ओळख दाखयता सोशल सॉव्हरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हे जे शब्द जे असतात ते भारताची ओळख दाखवतात आणि त्या ओळखीतलो सेक्युलर अत्यंत महत्वाचा शब्द असा तो वाजपेयीन आपल्या उलोवण्यांतल्यान आपल्या कृतींतल्यान आपल्या कार्यांतल्यान जगाक दाखोवन दिलो तेन्ना मोठं तुझं काम आसा पण वाजपेयी कितें सांगून गेला मौत की उम्र क्या है क्या सुंदर शब्द मौत की उम्र क्या है 2 पल भी नहीं जेन्ना वाजपेयी सारखे लिडर्स जेन्ना देशांत वेगळ्या वेगळ्या पार्टीन सुद्धा आसतले ती नंतर सत्ता कोणाकडेन पावो त्या विचारांक जो भारत देशाचो जो विचार आसा भारत म्हणटा ती एक जी आयडिया आसा त्या आयडियाक खंयच कोडो येवपाना अशें जातलें त्या खातीर आमी आज मागणी करता की वाजपेयी सारखे नेते बाकीच्या विरोधी वेगळ्या वेगळ्या पक्षांनी सुद्धा हाडचे ज्या कारणान इंडिया ही इंडिया उरतली भारत हो भारत उरतलो हे भारताचे तुकडे वेगळे वेगळे करून जावचे ना तितून भितर जातीवाद जावपाना तितून भितर धर्मवाद जावपाना तितून भितर विरोधी म्हणून त्यांचो द्वेष जावपाना वाजपेयीन डेमोक्रेसीक इन्स्टिट्यूशनाक रिस्पेक्ट दिलो त्याने अनेक एक स्टेटमेंट केलो आसा खूब म्हाका लायक जालो इफ इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर नेशन देन इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो कामाचे सुवातेर जावपी बायलांच्या लैंगीक छळणुकेचेर जागृताय करपा खातीर बायलां आयोगान आयतारा कार्यशाळा घेतली हो गुन्यांव कसो वळखुचो हाचेर वकील दोतोर आनी पुलीस अधिकारी उलयले बायलां आड जावपी गुन्यांव थांबोवपा खातीर घरांतल्यानूच उपाय येवजण सुरू जावपाक जाय अशें मत मुखार आयलें जेन्ना सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता ते बायलेन
डिसायड करपाचें फर्स्ट आपल्याक तिणें ती कितें करूंक सोदता ती आनी तेन्ना तिका खबर आसपाक जाय तेणी विचारला तशें एकट्यान कोणें विचारलेलें FIR फायल करपाक कितें गरज आसता कितें करपाक जाय किंवा सो हे सगळ्यांक म्हणून हो प्रोग्राम हाडला कित्याक करपाक कितें करपाक जाय कितें आसता म्हणटकूच समज चड आनी चड बायलांक कळ्ळें की कितें करचें पडटा हें करपाक कितें करचें पडटा हें करता जाल्यार कितें करचें पडटा हें समजोन मागीर ते बायलेन थारोवंक शकता. So the sexual harassment can be verbal, it can be non-verbal, it can be textual or electronic, and it can be physical. When it comes to verbal, it can be, addressing a girl as a hug or a doll or a babe or hi honey kind of thing. It may be just whistling at someone. It may be making sexual comments about the body of a person or other type of sexual comments. It could be turning work discussions into sexual topics, sexual jokes or other stories. It could be asking personal questions about one's personal or sexual life, making kissing or smacking sounds. It could be sexual comments about person's clothing or looks. It could be repeatedly asking person to come out for a coffee or something when the person is not interested. It could be telling lies or spreading rumors about the person's personal life. The non-verbal one is looking into a person up and down or staring at someone or blocking someone's path or following a person or giving some personal gifts or displaying sexual or suggestive visuals. Making sexual gestures with hand or body or expressions like throwing a kiss. All these are also considered as sexual harassment. Today's world, the electronics is the main thing which has come up, and so this is being used to harass a lot of people. That could include sending WhatsApp messages or Facebook updates or videos or SMSs and what have you. And more than anything, misleading things which could put a person into an embarrassing position. So we need to have some answers to this, and the answers have to be something which we need to deal with legally, socially, and maybe spiritually. So there are three aspects to the sexual harassment. One is the heinous, monstrous, abominable sexual act on a victim who is unknown to the person. Like those rape incidences, the Nirbhaya incidents, for instance, that girl doesn't know the conductor of the bus. I mean, it is the most animal-like thing that anybody can do, and that has to be taken care of by law. I don't even think we have anything to talk about on that level. The second and equally heinous thing, but worse I feel, is well-educated, understanding people who are, professional class of people, go ahead and cause sexual assault on people who are under them, and this is done with blackmails to favors, with attempted cover-up, which extends from legal consequences to social stigmas to financial makeups. And this, I think, is even worse, because the people who commit these crimes are coming from good families, they are from good social backgrounds, so-called good social backgrounds, they are educationally doctors, engineers, PhDs, and so on. And when they commit such crimes, it is the most heinous, because intellect has to be intellect and morally bounding. If a person knows how to respect another, I think the crime situation, especially crime against women, will come down. So घरा कडेन भुरग्यांक वयर काडटा आसतना आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय अशें केल्यार वायट, अशें केल्यार सारकें ना, कसो दुसऱ्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक जावो, कसो तुज्या बाराबरच्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक जावो, कसो एल्डरांक रिस्पेक्ट दिवपाक जावो. ऑफकोर्स इस्कॉलांनी शिकयता, बट घरा कडेन शिकयता पळय तें व्हेरी इम्पॉर्टंट, आनी तें भुरग्यांच्या तकलेन उरता. एन्ड एवरी टायम आपल्या जो भुरगो रॉंग मार्गार वयता कसो दिसलो जाल्यार तेका तेन्नाच नीट करपाक जाय, तेका एक्सप्लेन करपाक जाय वॉट इज रॉंग, what he has done that is wrong, and then bring him on the right path. So हे जर आमी केलें आमच्या घरांनी, म्हाका दिसता खूब क्रायम कमी जातलो.
दुसरे वटेन पुराय भारत देशांतल्यान मजतीचो हुंवार व्हांवपाक लागला. गोंय लेगीत तातूंत फाटीं ना. मडगांवचे दामबाबाले घोडे संघटनेन गोवा फॉर केरला मोहिमेक सुरवात केल्या. केरळाच्या लोकांक मजत करची असो उलो तांणी मारला. अपील करतात की ह्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक आनी त्याच बरोबर आमी एक मदतीचो हात म्हणून फुडें करपाक गोवा फॉर केरला रिलीफ कॅम्पेन आमी सुरू केल्या. आनी त्या अनुसार आमी ऑलरेडी लोकां कडेन अपील केल्लें आसा की तुमी मदत दियात. त्या मदतीचें स्वरूप कशें आसचें तें आमी मुद्दामून नोंद करतात. आमी लोकां कडेन कपडे मागतात, आमी लोकां कडेन काही वस्तू मागतात, पण त्यो जाणून बुजून लोकांनी पोन्न्यो किंवा ते पिनलेल्यो त्यो न दिता वेवस्थीत दिवच्यो, जेणे करून थंयच्या लोकांक ताजो फायदो जावचो. म्हणजे आमकां कितें गरजेची ना म्हणून वस्त काडून थंय ती दिवपाचें नासतना प्रत्यक्ष आमी लोकां कडेन अपील केला. म्हणजे त्या अपिलाक लागून अनेक लोकांनी म्हणजे आपले मदतीचो हात फुडें केला. आमकां थंय साबण, नॅपकिन्स, टॉवेल्स, बेडशीट, पेस्ट, त्याच बरोबर गारमेंट्स, फुटवेअर अश्यो अनेक गोष्टी लागतल्यो. खूब जाणांचे संवसार अक्षरशः व्हांवून गेल्ले आसा. लोकां कडेन कांयच ना. अशा परिस्थितीन आमकां जें कितें जमता तें आमी तांकां दिवचें. ह्या खातीर ही सगळी मोहीम आसा. ही मोहीम ह्या एक आठवड्याभर चलतली. आयजच्यान जी सुरू जाल्ली आसा ती फुडले शेनवारा सांजे पर्यंत चलतली आनी परत येता त्या आयतारा जितले कितें आमचे कडेन जाला तितले आमी ट्रकाचे ट्रक लोड आमी धाडटले. हे मजगती भारतीय कोस्ट गार्डान 31 मजत पथकां केरळाक धाडल्यात. तशेंच अडचणीत सापडिल्ल्या लोकांक वाचोवपाक कोस्ट गार्डान गोंयच्यानय कांय हेलिकॉप्टर्स केरळात धाडल्यात. कोस्ट गार्डाच्या अधिकाऱ्यांनी नुस्त्या बोटी घेवन परावूर आनी वरापुजा ह्या सुवातेर मजत कार्य सुरू केला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंय कस्टमान दाबोळी विमानतळ आयतारा 14 लाखांचे परकी चलन धरलें. बंगळुरूच्यान दुबय वचपी एअर इंडियाचे विमान गोंया आयिल्लें तेन्ना तपासणी करतना तांकां हें परकी चलन मेळ्ळें. हो प्रवासी बंगळुरूच्यान दुबय वतालो. गोंय कस्टम्सान आतां मेरेन 1 कोटी रुपयाचे 3.5 किल भांगर, 14 लाख रुपयांचे परकी चलन आनी सुमार 36,57,000 रुपयांचे हेर जकात चोरीचो माल एप्रिल सावन आतां मेरेन धरला. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेवया आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दाबोळेचे वालेस जंक्शन लोकांक येरादारी खातीर उक्तें करचें अशें दाबोळेच्या लोकांनी मागलां. ह्या सुवातेवेलें काम केन्ना पुराय जालें, पूण उक्तावण सुवाळो जालो ना म्हूण तें बंदूच दवरलां. ताका लागून लोकांक मात अजुनूय व्हडलो भोंवताडो मारचो पडटा. वालीस जंक्शन प्रॉब्लम जात म्हूण तो रस्तो बंद केलो फॉर कमर्शियल ट्रॅफिक. वचपाक गाडी मेळना आनी येवपाकूच मेळना. कित्याक लागून अरे वचपाक पडली हे सगळें ट्रॅफिक सकयल्यान चिखलेच्यान पासा जाता. लोकां भुरग्यांक गाडी क्रॉस करपाक मेळना रस्त्यार. मागीर हायवेन म्हणटा आतां थिंगा सर्कल केला आनी इम्प्रुवमेंट केलां. केलें तें बरें, कोणाक दवरलां? ओपन करे, लेट इट बी ओपन फॉर द ट्रॅफिक. नो, इट हॅज बीन डन. लॉट ऑफ मनी हॅज बीन स्पेंड बाय हायवे ऑथॉरिटी. वाय आर दे वेटिंग? फॉर whom are they waiting? Second part, Dabolim Junction. Simple traffic signal they cannot put. Airport highway authority does not have the money to put the traffic signals over there. They have done so much, build and operate. Street light गेले, ते एक पाट पेडोवना नाही गे स्ट्रीट लायट. अरे घाले मरे, लोकांक त्रास कित्याक जाय? कोण इतले लोक मेल थिंगा आनीकूय मरून रावताय. सो आमकां ऑल द वे MS कॉलेजी कडेन वचून रावंड मारून येवचें पडटा. आनी हो आमकां येदो व्हडलो इनकन्विनियन्स हांव न्हू. सरकार आमचे चिंतता. आमी लास्ट टायम मनोहरभाई कडेन सुद्दां उलयल्ले, सो तेणें करून दिता म्हणलेलें. पणजेच्या रोटरी क्लबान सगळ्या रोटरी क्लबा खातीर मिरामारच्या दर्यावेळेर फुटबॉल सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या सर्तीन 13 पंगडांनी सहभाग घेतिल्लो. Every year this tournament has grown by leaps and bits and we are getting very good response. And I would like to thank the Department of Tourism and all the sponsors for sponsoring this tournament. We are doing this tournament to popularize the most popular game in Goa, that's football. And as you all know, football is played on the beaches of Goa, and more we would like to popularize this game for the benefit of the Goans and for the benefit of the tourists to see this beautiful game of football. On behalf of our team Apsa Elite, we enjoyed this game and we too were the lady players for the first time. Thank you.
So what I would like to say is that first a very big thank you to the organizers, Rotary Club of Panjim. They have done a fantastic job by organizing this, because usually we Rotarians are professionals and entrepreneurs and we do not engage in playing and sports. But because of this opportunity, ladies also could participate. As Rotarians we participate. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.